सरकाराचे ईव्ही सबसिडी खातीर अर्ज केल्ल्या एकल्याकय आतां मेरेन सबसिडीची दमडी ना. सबसिडी दितलो जाल्यार सरकाराक जाय 12 कोटी. सबसिडी बंद केल्या उपरांत ईव्हीचो खप पडलो. कॉमन सिव्हिल कोड बीजेपीच्या जाहीरनाम्यांनी हिमाचलात UCCचे उत्तर वक्फ बोर्डाच्या प्रॉपर्टीचो सर्वे. मोदी म्हणटा उमेदवार पळोवपाची गरज ना, कमळाक मारात, आशीर्वाद पावलो. विधानसभा वेंचणुकेत एसटी आरक्षणाविशीं राष्ट्रपती कडेन उलयला. फुडल्या 2 वर्सांत 2027चे विधानसभा वेंचणुके मेरेन विशय सुटपाची खात्री. सभापती तवडकार उलयलो. अयोध्येतल्या श्रीराम मंदिर निर्माणाक गोकर्ण पंथकाळ जीवोत्तम मठाची 1,08,77,000ची देणगी. श्रीरामाचे दिग्विजय रथयात्रेक दबाजान येवकार. सरकार स्टार्टअप आणि IT पॉलिसी सकयल 10 लाखांचो सीड फंड दितात. तरणाट्यांनी लाव घेवचो. मुख्यमंत्र्याचो उलो. क्षत्रिय मराठाच्या गुणेस्त विद्यार्थ्यांचो भोवमान. सांग्यार IITक मळकर्णे ग्रामसभेत खर विरोध. सरपंच म्हणटा पंचायत वाठारांतली जमीन IITक दिवपाची ना म्हूण थाराव. आजकालचे लीडर जाल्यार डीलर. बरे जाल्यार आपूण, वायट जाल्यार दुसऱ्याचे माथ्यार. मंत्री गोविंद म्हणटा फुडाऱ्यांनी लोकां फाटल्यान रावचे, बरे वायटाची जबाबदारी घेवची. खुबशे फुडारी वेंचणूक जाय मेरेन बहुजन समाजाचे. जिखल्या उपरांत सरकारी. GMCत PGक बहुजनांक आरक्षण ना म्हूण आझाद मैदानात सरकाराचो निषेध. गोंयांत रोरो फेरी हाडपाचे रिव्हर नॅव्हिगेशन मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो. रोरो फेरी गोंयांत हाडल्यार खंय टुरिझम आनी न्हंय येरादारीक मेळटलो बुस्टर. मडकय मतदारसंघातले मुखेल रस्ते डिसेंबर मेरेन हॉटमिक्स म्हणटा वीज मंत्री सुदीन. वाडी तळावलीचे लाडबाय सातेरी देवळाचे राखणे वणात आनी ब्युटिफिकेशनाची बुन्याद. देशात कोविडाच्या नव्यो 1,132 केशी. फाटल्या 24 वरांत 14 जाण सोंपले. एक्टिव्ह केसी 14,000 वयर. गुजरातात वेंचणुकेच्या प्रचाराक वचपाचे कांय ना ते अजून थारूं ना म्हणटा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. पक्षान सांगल्यार खंय वतलो. गोंयांत रोजांचे पीक घेवंक तरणाट्यांचो फुडाकार. 1200 पंचायत वाठारांतले दोग शेतकी ग्रॅज्युएट तरणाटे आनी अडनेचे एकलेचे रोजांचे लागवडीत पावल लावाचो दावो. आल्याच्या पिकाक कसल्याच रानवटी जनावरांचो भंय ना. चड कुयदाद घेवची पडना. पिकाक सरकाराचो बरो रेट. तरणाट्यांनी आल्याची लागवड करची. तातोडेच्या शेतकाराचो उलो. तुळशीच्या लग्नाक पावसाची हजेरी. 2 दिसांत गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांनी गडगड जगला मारून पावस. फुडले 2 दीस पावसाचो अदमास. साखर निर्यातीचे निर्बंधात केंद्र सरकाराची सूट. साखरेच्या हंगामात 60 लाख मेट्रिक टन साखर करू येता निर्यात. तिरुपती देवळाच्या ट्रस्टान जाहीर केली मालमत्ता. 10 टनावयर भांगर. 15,938 कोटी कॅश. अंधेरी ईस्ट पोर्ट वेंचणुकेत ठाकरेच्या शिवसेनेचे जैत. आदलो आमदार रमेश लटकेची घरकान्न ऋतुजा 66,000 मतांनी जिखली. तांझानियातल्या सगळ्यात मोठ्या व्हिक्टोरिया तळ्यात पॅसेंजर विमान कोसळ्ळें. विमानात 40 जाण आशिल्ले. 26 जाणांक भायर काडले. बाकीच्यांचो सोद झुजा पावण्यात.
झिम्बाब्वे घरून भारत टेबल टॉपर 10 नोव्हेंबराक इंग्लंड आड सेमीफायनल, पहिली सेमीफायनल 9 नोव्हेंबराक न्यूझीलंड आड पाकिस्तान.